भाव भयणीनो, मी सुरू करचे आदीं तुमकां सगल्यांक की आमचे फिरगोजेन बायगेवंत आंतोनींक भेटयल्ले फिरगोजेन माये मोगाचो आमचो येवकार तुमकां दिता ह्या आयच्या तिसऱ्या त्रेसेनाच्या समयार. आमी माये मोगाचो येवकार दिता फादर मारियो डायस गांवान नावेलींचो, पूण तो पणजे इन्स्टिट्यूट पियेदाद हातून Assistant to the Secretary of the Diocesan Society of Education. आमचे Diocesan Society of Education डिपार्टमेंट बरो एस्टॅब्लिश जाल्लो आहा आनी कितलेशे पाद्री थंय काम करतात. तो एक आदारी ते डिपार्टमेंटान Diocesan Society of Education डायरेक्टराचो सेक्रेटरीचो आदारी. आमी ताका हांगासर येवकार दिता. हे आमच्या मिसाचे भेटेचें येजमानपण पळोवंक करूंक आनीक देवाचें उतर पळोवंक. ताच्या वांगडा फादर मारियान गोईस प्रोयन्स आहा, तो कलांगूटचो, तो आपणागे भयणीगेर ह्या दिसांनी आयिल्लो आहा, तोय येता हांगासर. पूण कुट्टोरे इगोर्जेंत फादर मारियान प्रोयन्स पादवीगार आसलो आनी फादर मारियो डायस कूर आसलो. सो ते जायते तेंपान मेवल्यात. म्हणजे आदलो उगडो आसतना केला. सो दोगांयकूय आमी माई मोगाचो येवकार दिता. फादर मारियो डायस पयलीच फावटी हांगा येता मिसाची भेट भेटोवंक आमचे इगोर्जेन. तुमच्या नांवान आनी आमच्याय नांवान तांकां माई मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आयज ह्या तिसऱ्या त्रेजनाचो विशय जावन आसा शिक्षणीक मळार पवित्र सभा क्रिस्ताचो उसवाड सगल्यांक फांकारता. मोगाच्या भयणी भावनो, काडुकान बोडलेल्या संवसारान देवान उसवाड धाडलो, आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी होच उसवाड चिजून सगल्यांक फांकयलो. तर अशें आसतना आयज ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ आमी करतले. असले वेळार आमी पवित्र सभेची वांगडी हे आमी ओळखून घेवन घडटा ते भाशेन आमी उसवाड जावंक आमकां सोमेस्तांक भगवंत आंतोनीच्या मजतीन कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पोरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. कांय फावटी घडयेक आमी काडोकाच्यो कोडण्यो आदारल्यात. अदीक आनी अदीक पातोक आदारून आमी काडोकान बुडल्या. तर सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून बोगसणे मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोपयदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमुचो अपराध, अमुचो अपराध, अमुचो बरो अपराध. ह्या पासत पायवोन सदांच सांकवार मरी सगल्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक.
आयज हे इतिहास हांव भेटयला एंटनी आनी रेजिना पेरेरा किरीत भशेन तांची बसत तांचे इतिहासा बसत आमी मागुया. तेच बरोबर कालच्या दिसाक जावन इस्कॉलां सुरू जाल्यात. तर ह्या शिक्षणीक वावरा पासत खरीदपणी ह्या मिसांत आमी मागुया. आमच्या शिक्षण मंत्री पासत आनी सगळीं जी कोण शिक्षणांत मिसोड जाल्लीं आसात तांचे पासत आनी तेच बरोबर ह्या भुरग्यां पासत नवें शिक्षणीक वर्स जेन्ना ताणें सुरू केलां बरे भशेन आपलें लिसांव करूंक तांकां मोत आनी गिन्यान पावसाव म्हूण आमी मागुया. आनी भुरग्यांनी सदांच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडाच्यो कोन्यो आपल्या जिवितांत करूंक तांकां कृपा बोळ ह्या मिसांत मागुया. ह्या वेळार तूंय जें कितें मागूंक गेलें तुजी गरज भाग्यवंत आतुनीच्या मजतीन देवा मुखार दवर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आतुनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासायलां ते जिवीत परगटूंक देवाचे खुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका जायते पावणे भाग्यवंत आतुनीक उलो मारतात. आयज जी कोण प्रवास करतात पयनारां आसात भाग्यवंत आतुनीक सदांच उलो करतात. जायते पावटी खंयसरी बोट बंद पडली आयज बोटकार भाग्यवंत आतुनीक उलो मारतात. जायतीं जाण डुबलीं पळयता हांव भाग्यवंत आतुनीचो पांव म्हणटा जायतीं गरीब भाव भयणां भाग्यवंत आतुनीक उलो मारतात. आनी हें सगळें कित्याक काय कित्याक तो शेगुणी जिवीत जियेलो. बरी तत्वां ताणें आपल्या जिवितांत आपणायली आनी हेंच दिवंक दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. तो एक प्रोसोर कसो पळयता हांव ताका विचून काडलो. ही जबाबदारी ताका दिली आनी बेस बरे भाशेन तो साद्या उतरांनी ह्या ब्रादरांक शिकयतालो आनी एक तरेन तो सरशेवटी व्हडलो प्रिचर जालो. जायत्यो मिलाग्री ताच्या जिवितांत घडूंक लागल्यो आनी तो जायत्यो मिलाग्री करूंक लागलो. तेच बरोबर विचित्र भास उलोवपाची ताका गूण आसलो. द गिफ्ट ऑफ प्रॉफेसी कितें घडचें आसा फुडाराक होय ताका गूण आसलो. जायत्या गुणांनी देवान ताका बोल्लो आनी ह्या गुणां दिशी ताणें देवाची सेवा केली. देवाचो मोग ताणें केलो आनी बऱ्या कोन्या दिशी देवाकूच मोगाचे बडीमानो ताणें मोहिमा दिली. मोगाल बडीमानो आमी जाणाव पवित्र पुस्तकान नदर मारीत जाल्यार देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो आनी उपरांत आदाव एवेक रचली. आनी आदाव एवेन कितें केलें काय देवाचें सांगणें ताणें आयकूंक ना. ताणें पाथोक आदारलें आनी तरेन मोगाचे म्हणून काडोक ह्या संवसारान भितर सरलो. पूण मोगाचे म्हणून देवान मनशाक सोडूंक ना. बगर बगर आपल्या प्रवाद्यान ताणें पाठयले आनी हे तरेन घडटा ते भाशेन उजवाड देव दीत रावलो. आनी सोड शेवटी मोगाचे म्हणून आमी जाणाव कोण पुरी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक देवान ह्या संवसारान ओपून दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो की ह्या आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो.
आनी मोगाचे बरी म्हणू जेजूच्या जिवितान जर तर आमी नदर मारीन जाल्यार आमी पळयता जायते कडेन जेजून दुसऱ्यांक उजवाड दिलो. देखीक आमकां मेळटा माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 9 आवेस्वरान 27 वोळ ती 31 वळीन 2 जाण कुड्डे जेजू सोशी येतात आनी म्हणटात दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी जेजू तांकां म्हणटा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी ते म्हणटात आमकां परत नदर येशी कर. जेजू मोगाचे म्हणून तांकां परत नदर फाव करता. काळोखान बुडलेले तांकां जेजू उजवाड जाता. तेच बरोबर आमी जाणा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर 17 आवेस्वरान 11 ते 19 वळीन थंयसर आमकां मेळटा 10 जाण कोटकार जेजू सोशी येतात आनी म्हणटात गुरुजी आमची काकलूत कर, गुरुजी आमची काकलूत कर. आनी जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी तुमचे आंग यादनिकांक दाखयात. आनी मगच म्हणून हे 10 जाण कोडकार वेतात आनी वेता आसतना अकस्मात ते बरे जातात. खुशाल जावन उडक्यो मारून ते परत वेतात. एकलो देवाक दिन वाचूंक येता. उपकारी मन हो दाखयता. सगल्यांच्या जिवितान 10 जाणांच्या जिवितान मोगाचे बरी म्हणून जेजून उजवाड हाडलो, बरेपण हाडलें. हे आमी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता, आमकां वाचूंक मेळटा. उपरांत मोगाचे म्हणून मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 10 आवेस्वरान थंयसर आमकां मेळटा 40 ते 52 वळीन जेजू बार्तिमेयुसाक बरो करता. कुड्डो तो जावन आसलो. कसो कुड्डो जालो तें आमी नकळो. कितलो तेंप तो कुड्डो जालो तेंवूय आमकां थंयसर मेळना. पूण व्हडल्यान बाबडो जेन्ना जेजू ते वाटेन पासार जावचो आसलो म्हणून तो आयकता व्हडल्यान उलो मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेजू मोगाल म्हणून थांबता. थोडे जाण म्हणटा ओगो राव बोवाड करिनाका. जेजू थांबता आनी म्हणटा ताका आपयात हांगासर हाडात. आनी ताका कोण तरी वचून सांगता पळय तुका गुरुजी आपयता उठ आनी यो. आनी आपलो जुबो उडयता आनी जेजू सोशी येता. जेजू ताका म्हणटा तुका कितें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी कुड्डो म्हणटा म्हाका परतून नदर येशी कर. आनी मगच म्हणून जेजू ताका म्हणटा घे तुजी नदर. आनी ह्या कुड्ड्याक मगच म्हणून जो काळोखान कसो आसलो ताका जेजू बरो करता, उजवाड दिता. जुबो उडयप म्हणजे कितें पातोक सोडून तो दिता. म्हणटच जेन्ना आमी उजवाड सोदता असले वेळार मगच म्हणून कोण परी बार्तिमेयुसान आपलो जुबो उडयलो तेच भाशेन आमी आमची पातकां भायर उडोवंक गरज. बरें कुमसार आमी करूंक गरज. आनी जेन्ना आमी बरें कुमसार करता जेजू आमकां उजवाड फावो करता. ते उपरांत मगाचे म्हणून आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा जुवांवाच्या 8 आवेस्वरान पयली ती 11वी वोळ ही वस्तुरी पोद्दुवारान सांपडलेली. जायते जाण तिका घेवन येता जेजू सोशी. असल्यांक फातरांनी मारपाचो कायदो आसा म्हणटच तूं कितें म्हणटाय. जेजू म्हणटा तुमचे भितर जाका पातोक ना तेणें तिजेर पयलो फातर मारचो. आनी असले वेळार सगळे एक एकलो करून ते वेतात. आनी जेजू तिका म्हणटा बाय ते खंय गेले, कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना, उठ आनी वच, हांवूय तुजेर कसलेंच फॉर्मण मारीन. मगचे म्हणून जेजून वस्तुरीक उजवाड दिलो. पातकान पडून काळोखान ती आपली जिवीत जियेतली. जेजू म्हणटा उठ आनी वच, हांव तुजेर कसलेंच फॉर्मण मारिना, पूण नव्यान पातळ करिना. मगचे म्हणून लुकाच्या शुभ वर्तमानान 19व्या आवेस्वरान पयली ते 10वे वळेन थंयसर आमकां जाकिवाची खबर मेळटा. जेजू म्हणटा जाकियो खाला देव आयज हांव तुमगेर येता. जाकियो व्हडलो चोर, जायते जाणांक ताणें नागयल्ले आनी हे भाशेन काळोखी जिवीत तो जियेतालो. आनी असले वेळार मगचे म्हणून जेजू ताका म्हणटा आयज हांव तुमगेर येता. आनी इतलो खुशाल तो जाता. जेजूक आपणागेर व्हरता आनी जेवण ताका दिता. आनी ते मेरेन तावन जाकियो आपलें आख्खें जिवीत मोगाचें म्हणून बदलता. आपलें आख्खें जिवीत बदलता. म्हणटच मोगाल म्हणून आमकां दिसून येता जेन्ना आमी वायट करता, आमी पातोक आदारता, आमी काळोखान पडटा. आनी असले वेळार असल्या मनशांक जेजून उजवाड दिलो. मोगाचें म्हणून कोण परी जेजून उजवाड दिलो तेच भाशेन आयज शिक्षणीक मळार पवित्र सभा
एके भाशेन हो क्रिस्ताचो उजवाड सगल्यांक फांकारता आमी हे आमच्या जिवितांत पळयता आयज कितली भुरगीं मोगाचें पडून काळोखान जिवीत जियेनात काय आयज कितले भुरगीं आमची आवय बापायचे सांगणे आयकनात आपणाक जाय ते भाशेन आपले जिवीत जियेतात आवय बापायक पोत्तून दितात आनी तरेन पातो गादारून आयज आमची भुरगीं काळोखान जियेतात आयज कितलीं जाणां भुरगीं आत्मघात करून आपले जिवीत सोंपयतात सुइसायड आयज कितलीं भुरगीं सोरो सिगरेटी ड्रग्स घेवन आयज काळोखान आपले जिवीत जियेनात काय मगाच्या पडमानो आयज कितलीं घोव बायलां मॅरीड कपल्स आमी पळयता डायवोर्स दिवन दुसऱ्या सांगाताक आपले जिवीत जियोन हे तरेन काळोखान आपले जिवीत सारतात म्हणटच आयज ही जावन आसा आमची परिस्थिती म्हणटच मगाचे म्हणून खेरीत भाशेन आयचो विशय आमकां उजवाड जावं कोण बरी पवित्र सोबा उजवाड फांकारता ते आमकां दाखोड करता क्रिस्ताचो उजवाड मोगाचे पडवनो सगल्यांक आमी फांकारूंक गरज आनी ह्याच पासत आमी जाणा पास्काचे परबे सोमयार ही पास्काची वात यादनीक घेवन फुडें वयतात म्हणटा ओ क्रिस्ताचो उजवाड आनी खेरीत भाशेन हे तरेन 3 फावटी म्हणून आमकां ही वात पास्काची वात उगडास करता की जेजू जावन आसा उजवाड म्हणून मोगाचे पडवनो आमी जर तर साक्रामेंतान नदर मारीत जाल्यार बावतिस्माचो साक्रामेंत थंयसरूय आमी वात भुरग्याच्या हातान घालता आनी यात्नीक म्हणटा आवय बापायक पोदोन मदरिनो घेयात उजवाड क्रिस्ताचो म्हणटच आवय बापायक उजवाड जावंक पोदोन मदनीक ह्या भुरग्याक उजवाड जावंक उलो करता मोगाचे म्हणून पवित्र सोबा आमी पळयता हो उजवाड ह्या भुरग्यांक आनी आवय बापायक आनी पोदोन मदनीक दिवंक वावुरता त्याच पासत शिकोवण दीत रावता जेन्ना आमी बावतिस्म आमच्या भुरग्याक दिवंक सोदता आवय बापायक पोदोन मदनीक शिकोवण आसता जशें आमी पळयता कोण बरी पवित्र सोबा उजवाड ह्या साक्रामेंता उदेशी दीत रावता जेन्ना भुरगे वाडटा पळय तेन्ना कुमण्यावाचें जाता तेन्नाय आमी पळयता पवित्र सोबा ह्या भुरग्यांक शिकोवण दिता बरे भाशेन मिसाचो अर्थ सजमून घेवंक कित्याक मिसाची भेट व्हडल्यांतली व्हडली दिनवासनेची भेट मिसाची भेट एके भाशेन आमकां बोळान भरता मिसाची भेट आमकां गोठाय दिता मिसाची भेट एके भाशेन एक कुटुंब घडटा म्हणटच ह्या पासत आमी पळयता आमच्या भुरग्यांक ही शिकोवण दिल्ली आमी पळयता पवित्र सोबा ह्या भुरग्यांक शिकोवण दिता तेच बरोबर जेन्ना भुरगो वो भुरगें वाडटा पळय तेन्ना क्रिस्मासूय जाता पळय तेन्नाय आमी पळयता लागशिल्ली तयारी ह्या भुरग्यांक दिल्ली पळयता तेच बरोबर शाळेंतूय आमी पळयता तांकां वॅल्यू एड्युकेशन जावं तांकां रितीर असले जायते बरेपण तांकां क्रिस्ती तत्वांनी वाडोवंक हो जावन आसा आमचो मुख्य आवंडो जावन आसा मुख्य हेतू ह्या भुरग्यांक बरे नागरीक करूंक ह्या भुरग्यांक तांचो फुडार उजवाडीत करूंक हें जावन आसा मोगाचें म्हणून आमचें डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशनाचें काम ह्या भुरग्यांक वॅल्यू एड्युकेशन न्हयच फकत शिक्षणी मळार न्हयच फकत खेळपाच्या मळार वो हे दुसऱ्या मळार पूण तेच बरोबर आमच्या जिवितांत शिस्त आमच्या जिवितांत बरी क्रिस्ती तत्वां आपणावंक जायती व्हडले आयज कॉर्पोरेट स्कुल्स आयज आयिल्लीं आसात आनी असले इस्कॉलान फकत इंटॅलॅक्च्युअल म्हणजे एकाडेमिक्स हातूंत तांकां एक्सेल जावंक आयज असले जायतीं इस्कॉलां आयल्यात आमची इगोर्जेचीं इस्कॉलां आसात आमच्या गोंयांत आमी पळयता ऑलमोस्ट वी हॅव गॉट 63 प्रायमरी स्कुल्स रफली रावंड अबाउट 65 हाय स्कुल्स ताचे उपरांत आमची हायर सेकंडरी आसात सुमार 13 सुमार आमच्या आख्ख्या गोंयांत मोगाचें म्हणून हायर सेकंडरी आसात आमच्या गोंयांत 3 व्हडल्यो कॉलेजी आसात म्हणटच ह्या कॉलेजी उदेशी ह्या सगळ्या इस्कॉलां उदेशी आयज जायती एके भाशेन ह्या तरणाट्यांची ह्या भुरग्यांची आकारणी जाता तांकां उजवाड दिवंक आमचे टिचऱ्यो वावुरतात म्हणटच मोगाल बेळनो असल्या इगोर्जेच्या इस्कॉलांनी आमच्या भुरग्यांक घालूंक प्रयत्न करुया कित्याक जेन्ना आमी असल्या इस्कॉलान घालता
तेन्ना कितलेय तांच्या जिवितांत दूख येवं, कितलेय तांच्या जिवितांत आडकोड येवं, असले वेळार जेजू आसा, आपणाक उजवाड दितलो कोण तरी आसा हें ती ओळखून घेतात आनी ह्या आडकोड्यांक ती फुडो करतात. ह्या व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलांनी आमी पळयता वेता जायते दुडूक येवन इस्कॉलांनी वेतात, असल्या इस्कॉलांनी पळयता हांव व्हॅल्यू एड्युकेशन म्हणटा तें ना. आनी ह्याच पासत जेन्ना तांच्या जिवितांत काळोख येता तेन्ना ती जीव दिवंक तयार जातात. म्हणटच खंयची इस्कॉलां बरी काय? म्हाका बरोबर सॅलिस्टन हाका व्हडल्या इस्कॉलांनी घातलेलो चिंतून की हो भुरगो व्हडलो मनीस जातलो म्हणून जायते दुडूक रेस्काय ताका दिलेली. आनी असल्या वेळार ताची घोत कितें जाली ती सगळें आमी जाणा. म्हणटच मोगाल भयणो, गोडटा ते भाशेन असले साक्रामेंत तांकां दिवया. गोडटा ते भाशेन ही शिकोवण जेन्ना जाता तेन्ना हे शिकोवणेन आमी तांकां धाडुया. तेच बरोबर लग्न जावंक वेता तेन्ना तरणाटी तेय वेळार पवित्र सभा पळयता उजवाड फांकारता, तांकां कितलो दीस तांकां शिकोवण दिता, मॅरेज प्रिपेरेशन कोर्स तांकां दिता. हें इगोचे वाटेन पवित्र सभे वाटेन केल्ले आमी पळयता. जाल्यार दुसरे वाटेन तरणाट्याचे जोम्यांनी आमी पळयता तांकां रितीर आसतात, तांकां शिबिरां आसतात. हे तरेन जायतो वावर पवित्र सभा आयज करता. मोगाचे म्हणून ते आमकां दिसून येता. भाव भयणानो, आयज आधुनीक काळार आमी नदर मारीत जाल्यार आमी पळयता कितले घरकार बापूय आसात, सोरोप येवन ताणें आपल्या कुटुंबान निसंटन केल्लें आसा, आपल्या कुटुंबान एके भाशेन काडोक ताणें घातलेलो आसा. म्हणटच मोगाल भयणानो, हो काडोक कोण नपयत करतलो? आनी जायते फावटी पवित्र सभा अल्कोहोलीक एनॉनिमस ह्या जोम्यान तान जायते बरेपण, जायतो उजवाड असल्यांक फावो करता, तांकां आसा तशें मानून घेता. आनी हें बरेपण ह्या मनशा सभेन ताच्या कुटुंबा सभेन दिवंक आयज पवित्र सभा वावुरता. म्हणटच हें आमी ओळखून घेवंक गरज. आमचे तरणाटे मोगाल भयणो जेन्ना ह्या ड्रग्सान सांपडटा, वो भोंगी वखदां, वो सोरो, वो सिगरेटी, असल्या वेळार तांकां कांय बरे रितीर ऑर्गनायज करतात. जावं शाळेंत, जावं यूथ आमचे डिरेक्टर आसा, जावं खातें आसा, ह्या खात्या उदेशी जायती तांकां शिकोवण, जायतीं बरीं तत्वां तांकां मेळटात. म्हणटच मोगाल भयणो, हें आमी ओळखून घेवया. त्योच बरोबर आमी पळयता आयज कांय जाण अस्तुऱ्यो तशेंच दादले आपली कूड दुसऱ्यांक एके भाशेन दिवन आयज वायट जिवीत जियेल्ले आमी पळयता. असल्यांकूय आयज कितलीं शिबिरां जातात. म्हणटच मोगाल भयणो, आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव खंय चुकलां काय? आयज हांव जर तर काडोकान जियेता जाल्यार हांव खंय तरी चुकलां हें आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी जेन्ना पवित्र सभा उजवाड फांकोवंक सोदता असल्या वेळार ताचो बरो फायदो आमी काडूंक गरज. आवय बापायनो, तुमी चिंतूंक गरज खंय आमी चुकल्या काय? आमच्या भुरग्यांक आमी फकत शिक्षणीक वाटेन, आमच्या भुरग्यांक फकत म्युजिका वाटेन, आमच्या भुरग्यांक फकत खेळा वाटेन, असल्या वाटेन, स्विमिंगाचे वाटेन स्विमींग क्लासीस, दुसरी कोचिंग क्लासीस, असल्याच क्लासीसाक आमी तांकां धाडटा. पूण म्हत्वाचें जेन्ना असलीं शिबिरां जातात, जेन्ना पवित्र सभा, जेन्ना जायतीं जाण एके भाशेन सेमिनार ऑर्गनायज करतात, रितीर ऑर्गनायज करतात, असल्या रितीरांक मोगाचे भयणो आमी आमच्या भुरग्यांक धाडुया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले आमची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं जावंक पावतलीं. आनी आमी आवय बापूय कशी आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळून आमी भुरग्यां समेत उजवाड जावंक पावतले. म्हणटच मोगाल भयणो, आयचें देवाचें उतर किरीत भाशेन आमकां मीठ आनी उजवाड जावंक करता. मीठ मोगाचे भयणो कितें करता जायत? मीठ दुसऱ्यांच्या जेवणाक म्हणटलो रूच हाडटा. तेच भाशेन हांवें आनी तुवें भाग्योंत आंतोनी भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच हाडूंक गरज. मीठ मोगाचे भयणो आमचें जेवण कुसोंक दिना, सांबाळटा. तेच भाशेन मोगाचे भयणो आमी एकामेकाक सांबाळूंक गरज. दुसरे वाटेन आमी पळयता उजवाड. उजवाड कितें करता? उजवाड आमकां वाट दाखयता आनी हे भाशेन आमकां खरी ते वाटेन चलोवंक आमकां गायड करता. म्हणटच भाग्योंत आंतोन पळयता ताणें सदांच दुसऱ्यांक बरो तो रस्तो दाखयलो. उजवाड जावन बरी ती वाट ताणें दुसऱ्यांक दाखोवड केली. तेच भाशेन मोगाचे म्हणून आमी भाग्योंत आंतोनीची देख घेवया. तेच बरोबर लायट गिव्स अस वॉर्मथ. तेच भाशेन भाग्योंत आंतोन जेन्ना प्रवचन करतालो मोगाचे म्हणून खरीत भाशेन ताच्या प्रवचनांत वॉर्मथ आसली. बरें एके भाशेन तरेन काळजांतल्यान हो मोग
तो दुसऱ्यांक दिवंक पावलो आनी हेच पासत जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत बदललें. दोग जाण दुस्मान आसलेले तांणी पर्यान भाग्यवंत आंतोनीचे सांगणे आयकून आपलें जिवीत तांणी बदललें. म्हणटच असलो पावर पळयता भाग्यवंत आंतोनीक आसलो. दुसऱ्यांचें जिवीत कितलेय तांचे निबोर काळजाचें जावं असल्यांक तो मोगान ल्हानविकायेन तांकां सोजमायतालो. एकामेकाक बोगसाक ही शिकवण तो दितालो. म्हणटच ही तत्वां क्रिस्ती तत्वां भाग्यवंत आंतोन दिवंक पावल्लो. तिसरे सुवातेर मोगाचे पळोवन एक उसवाड कितें भाशेन आपणाकूच काबार करून एक वात आपणाकूच काबार करून दुसऱ्यांक उसवाड दिता. तेच भाशेन भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितान आपणाकूच काबार करून ताणें दुसऱ्यांक उजवाड दिलो. मोगाल प्रेमानो भाग्यवंत आंतोनीची आमी देख घेवया. कोण परी दुसऱ्यांक तो उजवाड जालो म्हणटच जिवितांत आमच्या काळोख आसा तो नपयत कसो आमी करतले. पयले सुवातेर मोगाचे पळोवन एक बरें कुमसार आमी करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर मोगाचे पळोवन दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत मागणी करुया. रितीरान घडटा जाल्यार वांटो घेवया. तिसरे सुवातेर मोगाचे पळोवन भाग्यवंत आंतोनीन देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिलो. म्हणटच आमच्या कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवया. सरशेवटी हांव म्हणटलो भाग्यवंतांच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. भाग्यवंत आंतोनीन काय बरें आपलें जिवीत जियेलें. म्हणटच असल्या हेर भाग्यवंतांच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमी अशें करतले आमी उजवाड जातले. पवित्र सभा मोगाचे पळोवन क्रिस्ताचो उजवाड सगल्यांक फांकारता. तेच भाशेन आमी पवित्र सभेची वांगडी म्हणटच आमी हो उजवाड आमच्या बऱ्या कोन्या उदेशी आमी फांकारूंक गरज. भाग्यवंत आंतोनीन तशें केलें. आयज किरीत भाशेन आमी तेजें त्रचेन करता आसतना किरीत भाशेन आमकां मोजत मागुया आनी आमी शिक्षणीक मळार वा खंयच्याय मळार आमी आसूं घडटा ते भाशेन बऱ्या तत्वां उदेशी आमी बरेंपण विस्तारूंक आनी दुसऱ्यांक आमी उजवाड फांकारूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक करपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी उजवाडाचें जिवीत जिवन आपले पोरजेक बऱ्या रस्त्यार चलोवंक ते आदाराचे नमुने जावंक बापाचो आदार मागुया. सभार आमची बाबा भयणां शिक्षणीक मळार आपलो मोलादीक वेळ दिवन भुरग्यांच्या आनी नेणारांच्या जिवितान उजवाड फांकातात. तांचेर सगल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया. ह्या त्रेजनाचे नितेसांव बेटोयला एंटनी आनी रेजिना पेरेरा तांणी मागलेलो उपकार भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन वेगीच फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगल बापा किरीत भाशेन शिक्षणीक मळार आयज इस्कॉलान चलोवंक सोंपें न्हय. जायत्यो आडकोड्यो आनी सरकारा वटेनूय जायते फावटी आमकां तेंको सहकार मेळना. तर बापा तूंच शिक्षणे वाटेन आमकां आदार कर आनी जी कोण जबाबदारी आसात किरीत भाशेन तांचीय मनां तूं उजवाडाय म्हूण आमी मागता. ही आमची सगळी मागणी तूं स्विकार कर आनी आमच्या
कोतुबा उदेशी आमी उजवाड फांकोंक तूंच आमकां बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C38 पेज 44. म्हज्या भयणीनो भावनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सद पवित्रा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेपे पवित्र सुवेच्या आदाराक सुवेस्पोर मानून भोव कोणवाल्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्योन आधुनीक तुजे सारकी नवी रोचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरली ह्या दिसाक फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवंक ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकांय नवी मनशां कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सरपणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता
खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पश्चात समर्पणची तेच परी जेवण जादोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात कावून आमी बावरदाचो घुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवंक वेतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बेफ साहेबा आनी सगळ्या यादनीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची भोव करून ABDSC Archdiocese Board of Education, Diocesan Society of Education हांच्या अधिकाऱ्यांक कॉलेजी हायर सेकंडरी इस्कॉलांनी शिकयतल्या शिक्षकांक सेमिनारी शिकयतल्या प्रोफेसरांक सगळ्यांक पवित्र आत्म्यान भरून उजवाड दितले तुजे दिवे कर खेरीत भाशेन तांच्या जिविताचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुझे आंकवार मरीचो पोती भाग्यवंत दोन दुतां भाग्यवंत जुझे वाज भाग्यवंत लिजबोआचो आंतोन भाग्यवंत बोनिफास आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या भयणी भावांनो शिक्षणीक मळार पवित्र सभा क्रिस्ताचो उजवाड सगल्यांक फांकारता आनी हो वावर आयज AB आर्चडायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी तेच बरोबर डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन आयज भारी वावरतात तर किरीत भाशेन ह्या खात्या पासत आमी मागुया आनी जे वावर करतात तांचे पासत आमी मागुया आनी तेच बरोबर आमी सगळीं हो घडटा ते भाशेन उजवाड फांकोवंक आमकां कृपा मागुया आनी चिजून कडल्यान प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोगशिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतको. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतको. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वासा जेसू जाणें सोगल्यांक उसवाड फांकयलो ताचेच भशेन उसवाड फांकयतात आनी ताचे वेळार ते जेवणांत वांटो घेतात ती सोगली आमी सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, people of other faith, and people who do not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the body of Christ. Sisters will remain inside, the priests will go outside. Sisters will remain inside the church, 6 sisters, 2 at the extreme end, 2 in the middle, and 2 in front. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करूया D28 पेज 62. Jivan
प्रार्थुया. सोर पवित्रा देवा आमच्या मोगाल बापा, आम्हाक आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सोगल्या काळजान दिन वाचता. भाग्यवंत हातून आमच्या भाग्यवंत भावा वरी सोगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितलीं करचें तें आमकां कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सत पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक उसवाड फांकोंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. पयले सुवातेर आमी फादर मारियो डायस हाका दिन वाचता. ताणें हांगा येवन आमचे पासत मिसाची भेट समोर उमली आनी देवाचें उतर आमकां पुरगुटलें आनी तो वावर कोता त्या शिक्षणीक मळार देवान ताच्या वावराचेर खेरीत आशिर्वाद घालून मागता. तेच भाशेन फादर मारियान गोयस प्रेन्स ताका बरे भलायकेन देवान राखचो म्हूण आमी ताचेय पासत मागता आनी ताकाय आर्गां दिता. त्रेजनांच्या मिसांचो वेळ आनी ओरारी पुरी. सकाळीं पयलें मीस 5:30 वाजता, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेंतल्यान, तिसरें 8 वाजता खेरीत त्रेजनांचें मुख्य मीस ताका साल्व आहा 9:30 वाजता. चवथें मीस आनी 5वें मीस 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसांची इंतेसां दिवंक जाय ओ इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आसतलें, थंय तुमच्यान वचून दिवं येता. सोविनीर रूम उक्तो आहा, तुमकां धर्मीक वस्तू जाय जाल्यार त्यो थंय मेवतात. तुमकां सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग फुडें आनी 4 व्हिलर्स फाटल्यान. 1-2 एक्सेप्शन आमी कोत्ता. तीं जाणटीं येतात, जायते फावटी व्हीलचॅरान बी येतात, तांकां तांचें कार आमी भितर दवरता. नाजाल्यार सगळीं थंयसर आनी थंयसून मागीर पार्क केले म्हणटच वाट आहा येवपाक. तुमच्यो गाडयो 2 व्हिलर्स लॉक करिनाका, चावी व्हरात तुमची, कित्याक कितेंय तरी एमर्जन्सी जाता आमच्या अशेजांक ती आलोवंक सोयेक मेवता. ते पासत तुमी ते सांगतात तें मानून घेवचें. जाणट्यांक आनी पिडिवंतांक तुमी मोटरान घेवन येतात जाल्यार, व्हीलचॅरान घेवन येतात जाल्यार तांकां थंय पासून हाडचें आनी मागीर व्हीलचॅरान आमी तांकां हांगा हाडटले. आनी 14 कोदेली आहा त्यो तांकां दवरल्यात, तांचे फाटल्यान बांक आहा तो तांच्या घरच्यांक बसूंक दवरला. ही मांडावळ तुमी सांबाळची. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंत आहा, थंय कॉरिडोरांत आहा, थंय तुमी तुमची कुमसारां करच्यो.
पावस अजून पळोवंक ना पूण पावस पडटा तेन्ना तुमच्यो सोत्र्यो रेनकोट सगळे तुमी भायल्यान लांब वयचे. బైగొంద దాంతో నుంచి వినోని మాగు మాగడే కూర్తాం. उभी रावया साल्वे हा पयली. भाग्यवंत तांतोनीची विनोणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत तांतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनोवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नमान तुका भाग्यवंत तांतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां
नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दौरून दिता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ बोर म्हजें मोन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें करता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसोडें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता बाग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्ट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें बायगोंत आंतुनीच्या फुड्यांत घाल ओर चोऱ्यांच्या बागिवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेले इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोंती कोर आमेन आमी शॉर्ट गायन करूया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले